सोप्याच्या प्रश्नाचेर ब्रेस्तारा फोंडेच्या बाजारकारांनी बाजार बंद दवरलो। फोंडे पालिका बाजारांतले कांय पसरकारांक फोंडेच्या पुलिसांनी समन्स धाडिल्ल्यान सगळेच पसरकार बाजार बंद दवरून पुलीस स्टेशनार गेले। कांय बाजारकार पणजे वचून जिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। नुस्त्याचो बाजार मात उक्तो आशिल्लो। सांजे सगळो बाजार उक्तो जालो। टाउन वेंडिंग कमिटी काढल्या पळय न्हू ती आमकां मान्य ना, कित्याक तर ती वेपाऱ्यांनी असो कायदो की ती वेपाऱ्यांनी काडूंक जाय। पूण हांगा जाला परतें कितें तर की कावन्सिलांनीच आपले कोण आहा न्हू तांकांच ते कमिटीचेर घातल्या आनी ते आमचे विशय ते मानिना। आतां सोप्या संबंदीत 2 मिटिंगो जाल्यो, दोनूय मिटिंगांनी तेंच्यांनी वखदी रावले, जापूच करूंक ना। चीफ ऑफिसर फोंडेचो जॉन्सन फेर्नांडीस, DMA आनी कॉन्सिल, DMA चीफ ऑफिसराक आनी कॉन्सिलाक सेफ करपाचे ट्राय करीत आहा। मनोहर पर्रीकर इतलो जो आमी म्हणजे सामको जे कार्यान सक्षम आनी सगळे न्याय दिवपी लोकांक अशें म्हणून सगळ्या लोकांनी निवडून दिल्लो CM तो आज लोकांक एका सादे हे वेंडर्साचो इश्यू जो सॉल्व करूंक शकना। फोंडे पालिका बाजारात वेपाऱ्यांचे आंदोलन चालू आशिल्ल्यान बोवाळ जावं येता म्हूण कांय वेपाऱ्यांक नोटिसो काडिल्ल्यो अशें पुलीस निरीक्षक CL पाटलान वेपाऱ्यांक सांगलें। आमी प्रिव्हेंटीव एक्शन म्हणून 149 सेक्शन अंडर नोटीस इश्यू केली 8 लोकांक। सो आयज ते 8 वेंडर्स आनी बाकीचे 100 वेंडर्स लिस्टीन आयले। सो दे मे नॉट बी नोईंग अबाउट 149 सेक्शन। सो तांकां आमी एक्सप्लेन केलें की दिस इज प्रिव्हेंटीव एक्शन, वी हॅव टेकन इट to desist you from commission of any offense. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोंयांतले तरणाट्यांक सगळ्याच वाठारांत सक्षम करपाची तरतूद आशिल्लें गोवा युवा धोरण खेळा मंत्री रमेश तवडकरान ब्रेस्तारा विधानसभेंत मांडलें। गोंयांतले तरणाट्यां मदीं राष्ट्रीय वृत्ती वाडीक लावपा खातीर सरकार खासा यत्न करतलें। त्या खातीर गोंय राज्य युवा कल्याण महामंडळ घडोवपाची तरतूद ह्या धोरणांत आसा। वेगवेगळ्या पांवड्यार हें धोरण चालीक लायतले। स्पीकर सर, म्हजें नांव समोर आशिल्ली गोवा स्टेट यूथ पॉलिसी ड्राफ्ट हांव सभागृहाच्या पटलाचेर दवरतां। सभागृहाच्या सगळ्या सभासदांक एक विनंती, यूथ पॉलिसीचो ड्राफ्ट आमी टेबलाचेर दवरतां। सभागृहाचे सभासद आनी त्याच बरोबर सबंद गोंयभराचे पब्लीक, त्याच बरोबर यूथ क्लब्स, एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स, NGO हांकां सगळ्यांक एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां की 15 सप्टेंबर पर्यंत आपली सजेशनां तुमी दिवचीं आनी जेणे करून फुडल्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर पर्यंत स्टेट यूथ पॉलिसी फायनल जावची असो आमचो एक आग्रह आसा। गोंयचो खेळा मंत्री रमेश तवडकरान बिरेस्तारा विधानसभेन गोंय युवा धोरण मांडलें। गोंयांतल्या युवकां मदीं राष्ट्रीय वृत्ती वाडीक लावप आनी तांचे मदीं कुशलताय वाडोवपा खातीर खासा यत्न करपाची तरतूद ह्या धोरणांत आसा। हें धोरण चालीक लावपाक सरकार खासा यत्न करतले। ह्या धोरणांत तरणाट्यांची उदरगत करपा खातीर खासा कार्यावळ चालीक लायतले। युवा धोरणांतल्यो गजाली तरणाट्यां मेरेन पावोवपा खातीर वर्सभर कार्यावळी जातल्यो। त्या खातीर 24 कलमी कार्यावळ तयार केल्या। 24 वरां चलपी हेल्पलायन, एप्रील म्हयन्यांत दिशा दिवपी सप्तकभर कार्यावळ, एप्रील म्हयन्यांत 3 सप्तकभर प्रचार मोहीम, मे म्हयन्यांत 2 सप्तकांचे वेवसाय मार्गदर्शन शिबीर, आप रोजगार विशीं जून म्हयन्यांत कार्यशाळा। तरणाट्यांक मार्गदर्शन करपा खातीर गोंय युवा कल्याण मंडळ घडोवपाची सरकाराची येवजण आसा। दरेक तालुक्यांत यूथ रिसोर्स केंद्रां चालू करपाची वेवस्था ह्या धोरणांत आसा। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार। 2001 जाल्ले तिकेट गेट प्रकरणात घुसपल्ल्या आरोपींचेर कारवाय जातली अशें उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान दिलां। प्रमोद सावंतान हे संबंधीची लक्षवेधी सुचोवणी हाडली। हायकोर्टांत याचिका आशिल्ल्यान अजून सरकाराक विनोद फडकेच्या अध्यक्षतेखाला चलिल्ले GCAचेर कारवाय करूंक मेळूंक ना अशें पर्रीकारान सांगलें। पूण हालींच ही याचिका कोर्टान भायर मारल्या आनी सरकार आतां पेंडसे आयोगाच्या अहवाला प्रमाण कारवाय करतलें अशें पर्रीकारान स्पश्ट केलें। The register of the societies will explore the responsibility of the initiate the process of the deregistration of GCA as a society under the Society Registration Act if it is finds any failure on the part of the GCA to follow the rules as laid down after the following the due process. स्पीकर सर, न्याय केन्ना मेळटलो? खरें म्हटल्यार GCAक न्याय मेळपाची गरज आसली आनी म्हाका दिसता स्पोर्ट्स मिनिस्टरा पेक्षा राज्याच्या होम मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालपाक जाय। Honorable High Court of Bombay at Goa now disposed of the said writ petition by an order dated 13/8/2014. म्हणजे
7 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं हाजेर कोणें जें पळय रीट पेटिशन घाल्लें तें डिस्पोज ऑफ केलां and has accepted on the grounds that Goa government has accepted the पेंडसे कमिशन रिपोर्ट. म्हाका दिसता पेंडसे कमिशनाच्या रिपोर्टा प्रमाणे एक्शन घेवपाचो मार्ग त्यामुळे आतां खुलो जाला. कारण देर वॉज अ रीट पेटिशन, सो ऑब्वियसली वी आर वेटिंग फॉर द आउटकम ऑफ द रीट पेटिशन. नाव वी वील एक्ट ऑन इट. कितें करूंक जाय एक्शन घेवपाचें कांय जस्टीस मेळोंक ना. त्या भुरग्यांक मारलेले आनी तांकां पॉलिटिकल बॉडीज वचपाक जायना म्हणून आणि रुलिंग पार्टी इज ट्रायिंग टू टेक ओवर द जीसीए काय म्हणून आमकां शंका जाल्या. यू रिप्लाय फोटोचेर कित्याक उलयता तुमी? तुजे बरोबर फोटो आसले जर जाय तुजे ते काडला चीफ मिनिस्टरान आमदार हांगा कितें उसळटा कित्याक विजय बाब आज काल फोटो कोणाय वांगडा कोणूय काडटा ताजे तुमी एविडन्स दिवं नाका. आमी खरें योगदान दिल्लें आसा ह्या क्रिकेटी खातीर आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी जावपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान फुडें सरून हाचो पूर्ण तरेन संबंध हे नाय जाल्यार कोणाक तरी नॉमिनेट करा. बरो पोलीस ऑफिसर नॉमिनेट करून ह्याचेर यथायोग्य विचार विनिमय जावन तांकां शिक्षा जावपाक जाय. इतल्यान खबरांचे तरंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.